नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। ऑर्चर्ड जमनी WRDच्यो जमनी लाटून बेकायदेशीर बांदकामां बेकायदेशीर प्लॉट युरीचो प्रश्न। मंत्री म्हणटा दोंगर बेकायदेशीर प्लॉटिंग कंट्रोल करूंक कायदो हाडटा। सायटीर वचनासतना मान्यताय दिवपी TCPच्या अधिकाऱ्याचेर कारवाय जाय विरेशाचो आरोप। मंत्री म्हणटा परवानग्यो कायद्या प्रमाण रिपोर्टांत इन्स्पेक्शनाचे पुरावे। सनबर्न ओनू मुंबई मायकल म्हणटा गोंयान जाय। मंत्री सोदता नवो इव्हेंट मोगोचो सुदीन म्हणटा गेले ते बरे। विजय म्हणटा विंडोक विटले दक्षिणेन नाका। कितले आयकुचे पडले म्हूण OBC समाजाच्या बऱ्याक फाटी सरचो ना। OBC महासंघाचे गोंयान 10व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री फडणवीस उलयलो। गोयचो बनावटी विदेशी सोरो महाराष्ट्र एक्सायजान पनवेल धरलो। विजय म्हणटा थंय गोयचे शिमे नाक्यावेलो पासवर्ड चलना। वेंझी म्हणटा दिवचलच्यान स्पेशल रोड। उत्तराखंड ढगफुटीच्या अरिश्टाक 48 वरां 5 सोंपले। आतां मेरेन 300 साल्वार 150 बेपत्ता। पावस उणो जाल्ल्यान रेस्क्यू ऑपरेशनाक नेट। आनी सणा परबेक होलसेल फुलां घेवन रस्त्यार बसपी भायल्या फुलकारांचेर कारवायेचे मुख्यमंत्र्याचे उतर। गोंयकार फुलकारांचेर परिणाम विरेशान काडलो इशू। खबरो विस्तारान शेल्ड्या ऑर्चर्ड जमनी WRDचे जमनी लाटून बेकायदेशीर बांदकामां चल्ल्यात। बेकायदेशीर प्लॉट आयल्यात TCP कितें करता युरीचो प्रश्न। मंत्री म्हणटा शेतां आनी लागवडीच्यो जमनी कन्वर्ट आपूण करिना। गोंयभर भायले भायर प्लॉट करून विकप चल्ला दोंगर कापतात। मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन कायदो करूंक जाता जाल्यार पळयता। कळ्ळो काय न्हू ते शॉक मातशें दुखल म्हाका म्हणजे ते कांतार हा मरे दुखता ते भाशेन दुखता 108 सकयल दवरल्या तेजे 1000 हिल कटिंग कंप्लेन 1000 तुगेली कंप्लेन हा तुवें बरयली ती हा स्पीकर सर हांवें हाडल्या अबाउट हिल कटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा under the name of unauthorized plotting and land filling. Case under process mutui answer dila. To be answered by HQ. Letter sent to police. Today speaker sir, even tugeli a complaint ha je tui kankon umke it is said as under process. Under this 17A part section ha eka hata ya section ha dan nai. Toothless law. Today speaker sir, specifically I would place before the honorable minister 1000 cases single in this particular cases how many people have been prosecuted 1000 survey number 130/7 Siroi village illegal development of orchard land into fraudulent NOCs no road or construction permission no open space left survey number 209/1 both सांगो तुका शेल्डे village माचे ये survey number घे sale of orchard land आणि WRD land is also sold new illegal colony is termed. Speaker sir, survey number 226/1/A again in Shelde village 13 illegal plots. Speaker sir, 155/1/A Siroi village sale of paddy field. Speaker sir, survey number 230/16/A again in Siroi village illegal development in orchard paddy cultivable zone without your TCP notice. What honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडे इल्लीगल प्लॉटिंग जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक। हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचे पडटले कित्याक हे लोक भायले भायर प्लॉटिंग करता आनी भायले भायर प्लॉट विकता आनी लोकांना एक मिनिट अरे मातशें राव रे मातशें राव जाणा पूण तरी बायपास करून करता न्ही मेक शुअर that the department files FIR because our role is to file the FIR then prosecute then it goes through its natural course.
नेवरा दिल्लीवाल्यांच्या प्रकल्पाक सायटीर वचनासतना मान्यताय दिवपी टीसीपीच्या अधिकाऱ्यांचेर विरेश कारवाय मागता. करप्शनाचो आरोप. मंत्री म्हणटा आमदारान पुलीस कंप्लेंट करची, परवानग्यो कायद्यान. विरेश म्हणटा टीसीपीचे अधिकारी आंदोलना बगर काम करिना. मुख्यमंत्र्यान निमाणे मदीं पडून विरेशाक उतर दिले. म्हणटा कित्याक तुमचे ऑफिसर जे ऑफिसर आसा ते ऑफिसान बसून सायनी मारता, हे वायलेट करता. कित्याक करता मासो कित्याक करता? स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. इफ यू गॉट ना एलएच कित्याक करता? स्पीकर सर मासो बस मरे. ना बस मरे म्हणून कितें मासो प्लीज बस म्हणून सांग. मंत्री तो सेकंड साइड इन्स्पेक्शन हांवें केला. हांवें लेटर केलें स्पीकर सर, कित्याक थंय वायलेशन जालें. टीसीपीचो एम्प्लॉय झालो काय कितें काय म्हाका कळोंक ना. घेवन बरें जालें आनी एक हात गावलो म्हणून टीसीपीक आनी एक आमी घेवया एम्प्लॉय म्हणून. दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा, जी रस्त्या सायडीक वेल आसा, ती वेल जी आसा स्पीकर ती पब्लीक वेल, ती नोटिफाईड पब्लीक वेल. स्पीकर सर तिकाच कंपाऊंड वॉल मारला. दुसरे स्पीकर सर तो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना. बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पीकर सर हें कळलें, कित्याक आमी थंय वचून पळयलें हें जे मिस एप्रोप्रिएशन जाला, जे सायडीर वचना हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे ऑफिसर अशें ग्रांट करता, स्पीकर सर जेन्ना बाय दाखयता, जी पब्लीक बाय आसा वेल आसा ती दाखयता आनी तेजेर आतां कंपाऊंड वॉल भितर वचपाक मेळना. आमी पीडब्ल्यूडीक लेटर बरयता की हे रोड नोटिफाय करपाक, म्हणजे तो रोड पब्लीक रोड म्हणून तो जातलो. मागीर कोणूच ऑफिसरांचेर एक्शन घे. ऑफिसरान कांयच केलें ना. कितें करूं ना ऑफिसरान? अरे तुजो रिपोर्ट 2 रिपोर्ट सांगता, मिनिस्टर 2 रिपोर्ट सांगता, अशें कशें जावं शकता? सोल्युशन ऑलरेडी ताका दिलें एक आसा. जो ऑफिसर जो आसा तुजो कंप्लेन दी. तुका जर कोण तशें सांगता आसत न्ही लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून, तूं लोकलांक कंप्लेन दी पुलिशेन, कोण मोडटा तो हांव पळयता. हांव तुका परत एकदां सांगता कंप्लेन दी. हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा, लोकलांचे एकट्याचें घर मोडचें ना. हांव स्पश्टपणे सांगता. कोण मोडटा म्हणजे कितें तर लोक जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता कोण कंप्लेन पुलीस स्टेशनात पावली. कंप्लेन हांव चौकशी करपाक लायता. कितें ऑफिसर आसा, कित्याक अशें समज घडटा एक्शन कितें जाता कळपा खातीरूच एक टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला. कंप्लेन तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या. थंयसरल्या लोकांक ताणें प्लॅन दाखयला. ना जाल्यार तूं परत एकदां सांगू शकता. ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर. त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या. कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला. पीडब्ल्यूडीक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली. हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केलें. सनबर्नाचेर गोंयात नॉर्थ साऊथ डिवायड अंदू सनबर्न मुंबय म्हूण जाहीर जाल्या उपरांत एक आमदार मंत्री उलयला. मायकल म्हणटा टुरिजमाक सनबर्न जायच, मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो. सभापती तवडकार मोगोचो सुदीन म्हणटा गेले ते बरे जाले. टुरिजम मंत्री म्हणटा परिणाम ना, सनबर्न पोन्नो, विंडो वाडल्यात. कावळ्यांक विटले आसतले विजयाचो थोमणो. Especially at Vagator. Location was always great, and because of that location we had lot of economic activity which has helped the people of Goa. Businessmen जे सगळे आसले थिंगा, not only in Anjuna Vagator Sapana but elsewhere in Kalangut constituency, in Morje, Mandre, Arambol, Keri, all local people who were doing various types of activities were always busy in all for 1 week. Sunburn jata म्हणून 1 week सारखे सगळे busy असतात. So it is a good activity which happens in the state of Goa. Goa brand Goa also goes up. Sunburn okay. Brand Goa ahats right on top, but with Sunburn included in that, it really shines up. तुम्ही उलयतले त्यांच्याकडे आता ट्राय करतले? I will try to talk to them because I know them. I will tell tourism minister Mohan Bab also to talk. I will tell CM also to intervene. If brand आमचा गोवा जो हा for tourism, Sunburn can incorporate over there, and finally he should be also given one single window means one NOC. With that everything, all the other departments should take care of it. See, tourism in Goa needs a lot of factors. If Sunburn is not there, somebody else might come in. We are not keeping ourselves close to one person wanting. Whoever is wanting, Sunburn is a yearly event which is done here. It is to them to decide whether they want to do here. It's some news which has come in. सनबर्नाचे इज अ प्रायवेट इव्हेंट आणि ते डिसिजन घेतला आसतलें. हांगा ताका
सिंगल विंडो कांय जायना, जनेलां खटखटावची पडटा, चड जाता, सो ते उपगण परतून हाडपा खातीर जर मागीर ताजे बरोबर पार्टनरशीप करची पडली. वयता तेका आमी हाडूंक शकना, पूण आमी इतलें चिंतूंक जाय की पोरने गोश्टी जाले आनी नवीन गोश्टी कितें हाडपाक जाय. आमी भात जेन्ना उपतात शेतान आनी ते खूब वर्सांनी तेची फर्टिलिटी आसता सॉयलाची ती कमी जाता, सो आतां ही कमी जाल्ली आहा. जे सन्माना सारख्या विशया संदर्भात आसा की त्या संदर्भात म्हजी भुमिका हांवें पयलें मांडलेली आसा की अशे विशय जे आसा न्ही, समजा नॉर्थ ह्या सायडीक वेगळे चलत, पूण आमच्या ग्रामीण भागांत अशे विशय चलना. जे लोकांक बरें आसा ते जावपाक जाय. आतां बेजीक कितें आसा सनमानान दोन हे आसा. एक थोडे म्हणटा की बिजनस जनरेट जाता, थोडे म्हणटा की थंय सावंड पोल्युशन जाता. सो ते दोन्ही हितून पळोवपाक जाय. गुड ज्यो गोश्टी आमी सदांच मागताले की सन्मान सारखे फेस्टिवल गोंयांत नाका म्हणून, ते फेस्टिवला पेक्षा चड तातूंत कितें चलता ते म्हजे पेक्षा पत्रकारां आनी मिडिया चड खबर आसा. आनी आमी पयलीं वचून रायट फ्रॉम बिगिनींग सन्माना सारक्यो पार्ट्यो गोंयांत नाका. ओबीसी समाजाचे इश्यू लावून धरता म्हूण आपल्याचेर टिका जाता. कांय जाणांनी आपल्याक टार्गेटूय केला, मात आपल्याक ते पडिल्ले ना. ओबीसी समाजाच्या कल्याणाचो प्रश्न ओबीसी समाजा खातीर कितलोय विरोध पत्करून फाटीं सरचो ना म्हूण महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उलयला. ओबीसी महासंघाचे गोंयांत 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन. अनेक वेळा आपल्याला माहिती आहे की माझ्यावर ओबीसी समाजाकरता बोललो म्हणून टोकाची टीका झाली, मला टार्गेटही केलं, पण मी सगळ्या समाजाचा विचार केला, मी कुठल्या एका समाजाचा विचार केला नाही. पण त्याच वेळी जर ओबीसी समाजाला एखाद्या गोष्टीची आवश्यकता आहे तर त्या गोष्टीचं प्रतिपादन करणं, त्या गोष्टीचा निर्णय घेणं हे कधीच मी चुकीचं मानत नाही. त्यामुळे मला कितीही टार्गेट केलं तरीही ओबीसी समाजाच्या हक्कांकरता मी त्या ठिकाणी लढत राहणारच आहे. मी कधीही ती लढाई थांबू देणार नाही. खरं म्हणजे आपल्याकडे अलीकडच्या काळामध्ये एखाद्या समाजाकरता लढतोय म्हटलं म्हणजे दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात अशा प्रकारचं जे काही एक चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय, हे चित्र देखील अतिशय चुकीचं आहे. उलट मला तर या गोष्टीचा आनंद आहे की आज मी मुख्यमंत्री आहे. याचं कारण ओबीसी समाजासहित सगळ्या समाजांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला, म्हणूनच या ठिकाणी आपण या पदापर्यंत पोहोचू शकलो. ओबीसीक आरक्षणाचो हक्क मेळपाकूच जाय हे खातीर आपूण आवाज काडटलो. कास्ट सेन्सर्साचो मोठो फायदो ओबीसी समाजाक जातलो म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. रिप्रेजेंटेशन फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फॉर मेरे लिए, नेशनल गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भेजा है वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम सोचेंगे और एक्चुअली जो आपका न्याय है, जो आपका हक है, जो आपका रिजर्वेशन है वो आप लोगों को मिलना चाहिए, ये मैं जोर से कहूँगा. 7% रिजर्वेशन आपको जिस तरह से नेशनल लेवल पे मिलता है वही 27% रिजर्वेशन गोवा स्टेट में भी दिया जाता है. ये बड़े हक के साथ मैं कहता हूँ. रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन जॉब्स और बाकी जगह पे जहाँ पे रिजर्वेशन देने का मौका जब मिलता है तब हमेशा के लिए हमने रिजर्वेशंस दिया है. इससे आगे यानी जब जॉब रिजर्वेशन में हो या प्रमोशंस में हो, हमारी सरकार हमेशा के लिए तत्पर रही है. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. महाराष्ट्रात पनवेल एक्सायजान 13 लाखांचो गोंय बनावटी विदेशी सोरो जप्त केला. तशेंच चिपळूण तालुक्यात वालो 5.67 लाखांचो बनावटी सोरो जप्त केला. जय माता दी पासवर्ड गोवा बॉर्डरीर चलता. हो पासवर्ड महाराष्ट्रात चलना. विजयाचो गोंयच्या एक्सायजाक थोमणो. जय माता दी म्हणटा गोंयच्या बॉर्डरीचेर चलता, पनवेलाक चलना, थंय वचून धरतात तुका. सो सारकें आहा तें. हांवें सांगलां तुमकां, जय माता दी म्हणटा ते जर म्हणलो पासवर्ड जाल्यार तो गोंयचे बॉर्डरींतल्यान तो सुट्टा ट्रक. पनवेलाक तो सुट्टा म्हणून हांवें सांगूंक नासलें, पनवेलाक धरता ताका ते. आतां हें तुमकां एक्झॅक्ट दाखोवपाक आमी स्टिंग करचें पडटलें. आमी ट्रक घेवन या एक दीस, एसेंब्ली जावन दी मागीर. गोवा मेड न्ही, गोंयांत गुजरात मेड सोरो सुद्दां विकप सर्रास चलना. दिवचलच्यान स्पेशल रस्तो काडला आनी हो सगळो बेकायदेशीरपणान
महाराष्ट्रात पावता म्हूण आमदार वेंजी उलयलो. गोवा मेड सोरो पनवेला सांपडलो आतां सोरो गोवा मेडू कित्याक हिंग गुजरात मेड देखून लेबल घालून सोरो विकताय. सो गोवा मेड सोरो विकून इल्लिगली विकताय ही नवी गजाल काय न्हू. ही असेंब्ली पयर आमी एक्सपोज केलो. 13 वर्स पयलीं अशें कोण लिकर स्कॅम जाल्लें आनी हे 13 वर्स पयल्या स्कॅम एक्सायज डिपार्टमेंटान वयर काडून इन्व्हेस्टिगेशन करून ऑलरेडी फायंड आउट करून ताका कन्विक्ट केलो. सो हें चालूच आहा. स्पेशल रस्ट केलो आहा. बिचोली तुम पावल जाल्यार बस स्टँड आहा. बिचोली बस स्टँडार तांकां एक स्पेशल रस्ट केला तो सारको महाराष्ट्र वयता. तुम सगळ्यांनी सगळ्यांनी एक दीस वचून चोवपा जाय थिंगा कित्याक थिंग कांयच बंदी ना. सो कोणूय कसलोय सोरो घेवन वचपा जाता. सो आज महात्मा गांधी गेली उडास येताय. महात्मा गांधीन कितें म्हणलो की पॉलिटिक्स विथआउट एथिक्स इज लायक अ शिप इन दी ओशन विथआउट अ कंपस लॉस्ट एट सी. सो आज हो BJP सरकार इज लायक पॉलिटिक्स विथआउट एथिक्स चलयता. आनी जी बोट आहा असेंब्ली जी आमगे ही बोट आहा राजकारण जे आहा तें बोट सांडलो आहा. कित्याक हेंगे जे एथिक्स आहा आज सगळें झिरो गेलो. हेंकां आनी कांयच पण गेलो ना. हेंकां लोकां पण गेलो ना. हेंकां SIT गे प्रोब्स पण गेलो ना. आज हेडलायन्स येयलो पेपराचेर चोयले जाल्यार हेडलायन्स कितें दाखयता की SIT आसतना लँड ग्रॅबिंग चलता. लँड ग्रॅबिंगा SIT जे कोण एक्यूज केलो आय जे कोण सांपडलो आय तांकां अजून दे आर इन पोजेशन ऑफ द लँड. सो आज असले परिस्थिती आमी सगळे आहाय. उत्तराखंडात ढगफुटीचे अरिश्ठाक 48 वरां जाली. 5 बॉडी मेळ्ळ्यात. रेस्क्यू ऑपरेशन अजून चल्ला. 2 मीटर मातयेचो भराव. आतां मेरेन 300 लोकांक साल्वार केल्यात म्हूण आंकडो येता. 150 बेपत्ता. तातूंत केरळांतले 28 ट्युरिस्ट बेपत्ता. पावस उणो जाल्ल्यान रेस्क्यू ऑपरेशनाक नेट. सोंपिल्ल्यांचो नेमको आंकडो येना. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. दिल्लीच्या बापाय पुतान पेडण्या BDO कचेरेन पंचायत सचिव सचिन धावस्कराक खंय बडयलो. BDOन खंय RTIचेर सुनावणी आशिल्ली. दोगूय सुनावणेक आयिल्ले. ते वेळार जाल्ल्या वादांतल्यान खंय तांणी सचिवाक बडयलो. कचेरेंतूय मोठ्या प्रमाणात मोडतोड केली. पुलिसांनी दोगांकूय धरल्यात. म्हणजे त्यांच्या भितर कितें जालें तें आमी सांगपाक शकना. सो लेट दीस कूल डावन अ बीट. सद्या पयलीं जावनी नो मागीर तुमी कितें केलें पुलिशेंक कंप्लेंट केली की मेन ऑफिस हांव हांगा आशिल्लें धारगळ आशिल्लें फॉर ऑडिट. सो हांव येता म्हटल्यार हेंच्यांनी कंप्लेन बी करून पुलीस स्टेशनार सगळे पुलीस बीन येवन दे हॅव ऑलरेडी टेकन द पीपल. सो आतां थंय तेंचें मेडिकल बीन जातलें. त्या भायर हांगा जो डॅमेज जाला तेच्या खातीर पंचनामा करपाक दे वील सेंड समवन. बरं तुमी तुमच्या हेड ऑफिसाक कळयलें. हय हेड ऑफिसाक कळयलां. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट ओनली. फॉर्मली पंचनामा एक जावपाक जाय एंड आफ्टर दॅट वी वील सी वॉट टू बी. एसोल्ट दोगांनी घट धरलो म्हाका आनी एसोल्ट चालू केलो. आपली NOC रिजेक्ट करता आनी फिल्थी लँग्वेज यूज करून नाका त्यो खुबश्यो गाडी चोवल्या इन्क्लुडींग आवय भयणीसून गाडी चोवल्या. आनी इवन हें सुद्दां तेणी म्हटलां की आपूण तुमकां म्हणजे एक कंटेम्पिटेशन घातलां आमचेर. आनी मॅटर दुसरें जाय एक्चुअली ते क्रिमेटरियमाचेर. वेरेज हे मॅटर तेणी ते मॅटर हेचेर राग काडला म्हजे कडल्यान. तूं आपली NOC रिजेक्ट करता काय म्हणून 2% का सेक्रेटरी होते मेरा NOC रिजेक्ट करता है का. सो हांवें तेका सांगलें की हांव NOC रिजेक्ट करूंक ना तुजी. डिसिजन पंचायत बॉडी घेता आनी मिटींग डिसिजन कितें जाता. माय ड्युटी इज ओनली टू कन्वे द डिसिजन टेकन बाय द पंचायत बॉडी. अशें सांगना फुडें लागलो व्हडलें तूं आज घर कैसे पहुंचेगा अशें आमी खूब कितें म्हणपाक लागलें. आनी तुका ती स्मशान भुमीचेर एक तेंका इश्यू आसा. तुका ते स्मशान भुमीन जितोच पुरता आमी अशें म्हणून आनी खुबशे एब्युजींग लँग्वेज तेणी यूज केली. आनी दोगांनी गट धरून कपडे पिजले म्हणजे टी शर्ट पिजले. खंयचोय सेक्रेटरी आसूं जावं खंयचोय गव्हर्मेंट स्टाफ आसूं कोणी कोणाचेर हात उखलप नासता. आनी जेन्ना मागीर तो भायलो आसूं आमी म्हणटा की गोंयकार आसूं जावं इंडियन आसूं जेणी तेंच्यांनी जें कृत्य केलां तें खरेंच निशेध करपा सारकी गजाल आसा. कारण ह्या पंचायत सरपंच आनी आमचे मेंबर आमच्या सरा वांगडा सदांच आसतले. एखाद्या पंचायत सचिवाक जेन्ना एखाद्या BDO ऑफिसान जेन्ना हात घालतात ताका मारहाण जाता आनी थंयसरले स्टाफ आसा भितर आसात किंवा गोंयकार जे थंयसरले अवती भोवती आसलेले मनीस जर आपले मुकाटपणे जर पळयतात
जाल्यार हांवें जे 3 वर्सां पयलीं सांगलेलें पळय तीच गोश्ट घडटली आनी हाका कारणीभूत जर कितें जाल्यार सरकार आसा, सरकार यंत्रणा ह्या जबाबदार आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा तांकां खंय तरी हेजेर हे मॅटराचेर FIR जातले अशें आमकां आयकपाक येता. आनी सचिन धावस्कर जे सेक्रेटरी जे आसात हांच्यांनी सांगलां की पेडणे पुलिसान तेंचे आयकून घेतले आनी आतां FIR सुद्दां करता अशें सद्या आमकां सांगपाक गेलें. एकंदर जर पळयत जर पेडणे तालुक्यान आयज जो इन्सिडंट घडला की खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिसरान खंय तरी दिल्लीकारान 2 जाण बापूय आनी चल्यान खंय तरी एसॉल्ट करून एका सेक्रेटरीक मारपाचो घटना जी आसा सद्या जाल्लेली आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. श्री महादेव भूमिका देवस्थानचे अध्यक्ष मेघश्याम रावतान केल्ले आरोप फटीचे म्हूण आदली देवस्थान समिती मिडिया मुखार. आदल्या समितीन देवस्थानाच्या पैशांचो घोटाळो केला म्हूण सद्याच्या अध्यक्षाचो आरोप. समितीन आदल्या समिती विरोधान हायकोर्टान याचिका घाल्ली. दिवचलचो मामलेदार 12 आठवड्या भितर फावो ती कायदेशीर कारवाय करतलो म्हूण गोंय सरकाराचो हायकोर्टान स्टेटमेंट. श्री महादेव भूमिका देवस्थानाच्या आदल्या समितीन देवस्थानाच्या पैशांचो घोटाळो केला म्हूण सद्याच्या देवस्थान समितीच्या अध्यक्षान आरोप केल्लो. लोकांनी जी कमिटी आसली गेली 6 वर्सां कमिटी जे तेंच्यांनी ते फंड म्हणजे जी चोरी केल्या जे देवस्थानचे प्रॉपर्टी करोडो रुपयांचे प्रॉपर्टी जे दुसऱ्याच्या घशात घातले ऑलरेडी तेचेर खंय तरी आमी गेली 2 वर्सां झगडत आसले. पण शेवटी आमकां हायकोर्टान वयचें पडलें. आमी 2 पिटिशनां हायकोर्टान घातलेली. एक पयलें पिटिशन ते इलेक्शनाचें आसलें कित्याक ते सोडी नासले. 6 वर्सां जाल्यार तरी सोडी नासले. आनी सेकेंड फंड जो हेंच्यांनी जो पयसो जो देवस्थानचो खाल्ला तो तेचो जर हिशोब करून गेले जाल्यार ऑलमोस्ट करोडाच्या वयर वयतलो. देवस्थानची जी कमिटी आसा ही आयज अख्ख्या हायकोर्टान अख्ख्या गोंया फुडें हेंच्यांनी म्हाका दिसता जर कॅल्क्युलेशन केलें तर करोडाच्या वयर पावतले. श्री महादेव भूमिका देवस्थानाचो अध्यक्ष मेघश्याम रावतान केल्ले आरोप फटीचे म्हूण आदली देवस्थान समिती मिडिया मुखार आयली. परत येवन तुका सांगता जी तेणी हायकोर्टान ऑर्डर पास केलेली आहा आमची 4 ऑगस्टाक तेणी तुमकां कंप्लेंट डिस्कार्ड केल्ली आहा लोकांक, प्रेसाक आनी आमच्या सगळ्या गांवांतल्या मिसयूज ऑफ फंड आनी दुसरें म्हणजे इलिगल लीज डीड. ही कोण ठरयतलो? आमचो मामलेदार, विचारी मामलेदार. आनी ती सुद्दां तेणी 3 म्हयने भितर केस निर्णय लावपाक जाय. शानिशा आमची मामलेदार आयतलो. ही तूं मिसगायड करता पळय आनी ही फटींगपणा तूं मेघश्याम मामलेदार तूं फटींगपणा ही सोड आनी बरो राव. म्हाजी एकूच इच्छा ही फटींगपणा ही सोड. फर्स्ट एलिगेशन म्हणजे कांयच तथ्य ना. आनी जर आमी फडली ठरतली केन्ना आमचो मामलेदार डिसायड करता तेन्ना मागीर तुमी अवश्य म्हणा फटींग म्हणा आनी चोर म्हणा कितें म्हणा. पण तूं लोकांक हे मिसगायड करूं नाका. हो आतां एक 4-5 वर्सां गांवांत येयलो म्हणून नाचूंक जायना. हे फक्त ताका पयशाचो माग आनी फक्त हे अर्धवट न्याय. सद्याचे समितीन आदल्या समिती विरोधात हायकोर्टात याचिका घाल्ली. दिवचलचो मामलेदार 12 आठवड्या भितर फावो ती कायदेशीर कारवाय करतलो म्हूण गोंय सरकाराचो हायकोर्टान स्टेटमेंट. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. सणा परबीक फुलां घेवन रस्त्यार विकूंक बसपी भायल्या फुलकारांचेर कारवाय जातली. म्हाल जप्त करचो म्हूण पुलिसांक अर्द. मुख्यमंत्री उलयला. गोंयच्या फुलकारांक न्याय मेळूंक जाय. म्हापशें मार्केटा सयत गोंयभरच्या मार्केटांनी फुलकार गोंयकारांचो धंदो जायना म्हूण आमदार विरेशान इशू काडिल्लो. Public concern affecting the livelihood of traditional Goan flower vendors at Mapsa Municipal Market. For the past 35 to 40 years, many local families have been engaged in the retail flower business at the Mapsa Market, contributing not only to the local economy but also to the cultural and religious fabric of the state. However, since the last few years, non-Goans have started carrying out illegal wholesale flowers trade within the same retail market premises. This unauthorized wholesale activities has led to unfair competition, sharp decline in the income of local vendors, displacement of the traditional Goan families from their rightful space in the market. I urge the government to kindly give justice to our local flower vendors. Because sir, हा मुद्दाम मागता की ह्या फ्लावर वेंडर थंय होलसेल करतात. आता कसं सांगलें जी फुलां ती रस्त्यार विकता आनी भितूर कोण येना. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्याक त्यांची एश्युरन्स दिवचे की हांकां न्याय मेळून दितलो आनी अशें होलसेल जो रस्त्यार करता हांगा जर हांव पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिता हे होलसेल भायले घेवन जे रस्त्यार बसता पळय त्या सगळ्यांचे सीज कर म्हणून. येस हांकां रिटेल मार्केट आसा तो स्पेसिफिकली तेकाच रिटेलाक दवरपाचो दुसऱ्याक होलसेल करपाचो.
म्हापशा मतदार रेजिस्ट्राराचे कचेरे भायर सुमार 2.5 मीटर फोंडारो उक्तोच येतना वतना कोणूय पडत म्हूण भंय 2 म्हयने जाले तस्सो सोडला रस्तोय पाड लोक म्हणटा स्लॅब घालून एकदाचो धापात नगरसेवक म्हणटा WRDचें काम चल्लां स्मार्ट सिटी पणजेन फोंडाऱ्यान पडून एकटो सोंपिल्लो आतां म्हापशेच्या रेजिस्ट्रारा भायर सुमार 2 मिटरांचो फोंडारो उक्तोच आशिल्लो दिसलो ताचेर फक्त एक बॉक्स घातिल्लें आसा फोंडाऱ्यान पडून कोणाचो जीव वचत म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायली म्हापसा मतदार रेजिस्ट्रार जे आमचे रेजिस्ट्रार आहा सिव्हिल रेजिस्ट्रार थंय आनी मोर ऑफ तुका बिजनस एंटरप्रेन्योर जायते हांगासर आसा त्या कारणान हो जो रोड आहा पळय तो बिजी रोड आहा आनी नॅरो आहा तितूंतल्या तितून हो ना म्हटल्यार खंय तरी 2.5 मीटर नाल्याचो नालो जो क्रॉस जाता ताका लीड ना आनी जर तर गाडी येता म्हणून मनीस जर भायर सरता न्हू एके सायडीक वचपाक वयता जाल्यार तो मनीस हो बावंड टू भितर पडपाचो स्लॅब घालून ते क्लोज करपाची गरज आसा नाल्यार हो मोठ्या एक्सिडंटाक कारणीभूत जातलो स्टार्टींग रस्तो सुरू जाता पळय तो सब रजिस्टर पर्यंत हो रस्तो आख्खो बाद जाल्लो आहा सामको डेंजरस असो म्हणजे अशें पावसान हुणके पडल्या सारकी गाडयो हालतान सारकी अक्षरशः हांगासर हो पळय टर्न घेता पळय थंयसर हो आतां 2 म्हयने जाले खंय ही आतां हांगासली फातर काडल्या फातर नात हांगासर आनी अक्षरशः ते डीप आहा तो व्हाळ हो डीप आसा तो आनी हांगा रातच्या टायमाक लायटी ना कांय ना लोक खंयच्या टायमार तशेंच हांगासर बिल्डींग आसा लोकांचो वेव्हार चलता हांगासर तशेंच फाटल्यान ताका पळय ही फातर पळय फाल्यां सकाळी हे कॉलॅप्स जाला न्ही ही कॉलॅप्स जातलीच अक्षरशः कॉलॅप्स जाता तेजे पेटे हाडून दवरला आनी तितून जेन्ना वारो बी वयर सरला कोण पडलो मेलेकूत मागीर यावा जाल्यार म्हापशेचो नगरसेवक सुधीर कानोळकर म्हणटा आपले परेन काम चल्लां आमदारांनूय लक्ष घालप गरजेचें हे सगळे एक मॅस चल्ले आनी सगळ्यांचे आतां काम हे बिफोर चतुर्थी एटलिस्ट पोर्टल्स जावं हे काडपाचे PWD इनिशिएटीव घेतल्या सब रजिस्टरा कडेन थंयसर एक बॉक्स कल्वर्ट आहा ते WRDचे तेंचे अंडर येता तेची कंप्लेंट हांवें जवळ जवळ 15 दीस जाले दिल्ले आहा एक हांव 2-3 मेळ्ळो आहा टायम टू टायम म्हाका सांगला ऑलरेडी काम ते जातले म्हणून ते डेंजरस आहा ते कित्याक तो बॉक्स कल्वर्ट तो देत आहा तेका जवळ जवळ 2 मिटर आनी कोणूय पडा जाल्यार प्रॉब्लम बरोवंक शकता नो डावट पूण म्हाजी ड्युटी हांव करीत आहा MLAन हेचेर लक्ष घालपाक जाय आनी फटाफट काम करून घेवपाक तांकां इन्सिस्ट करपाक जाय प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर थिवी 2 शॉपांनी चोरी 60,000 मायज फारायले शटरां फोडून चोर भितर फाटल्यान आशिल्ले घरूय फोडूंक पळयताले घरकार जागो जाल्ल्यान सुटलो 2 व्हिलर उखलपाचो यत्न केल्लो तिका लॉक मारिल्ले पोस्ट ऑफिसाचो लॉकर फोडूंक सोदताले तेवूय जमले ना दोगूय चोर CCTVर दिसतात कोलवाळ पुलीस सोदतात ऑनलायन फ्रॉडा वरवीं पयशे चोरपाची प्रकरणां गोंयांत वाडिल्लींच आतां शटरां फोडून पयशे चोरपाची प्रकरणां उक्ताडार येतात होळावणे थिवी 2 शॉपां एक वायन स्टोर आनी एक जनरल स्टोर फोडून चोरांनी 60,000 वयर चोरले हेर सामानूय उद्ध्वस्त करून उडयलें पोस्ट ऑफिसाचें लॉकरूय फोडपाचो चोरांनी यत्न केल्लो म्हजें नांव निलेश भडाचे हे हंस लिकर स्टोर वायन स्टोर आहा पळय ताजो हांव ओनर हे राती जवळ जवळ 2 ते सायडीचे कुशीकचे शॉप फोडपाक चालू केले तेंच्यांनी ते ऑलमोस्ट लायक 20 मिनटान फोडून ते भितर मागीर त्याच कावंटान हाफ एन आवरान ते म्हाजे फोडून म्हाजे भितर येवन तेंच्यांनी कॅश व्हेले अरावंड लायक 63,000 सुमार आनी म्हजे वॉलेटूय चुकून उरले वॉलेट नासले एक 10-12 हजार एक बाटली काडलेली व्हरपाक त्या बाटलेचेर तेंचे फिंगरप्रिंट आसा आनी एक बाटली बियर पियाल्यात अरावंड लायक 10-15 मिनटां भितर तेंच्यांनी स्पेंड करून भायर सरून गेले बस फाटल्यान पोदेर आहा तेंगेर गेल्ले ते पयलीं तेजे डॅडीन दिसता ताका दांडो घेवन धाडून घेतले तेच भुरगे म्हजे कॅमेरान कॅपरेज जाल्ले आहा म्हणजे कॅश व्हेले कितले एक 10-12 आसतले 1000 फक्त कॅश ड्रॉवरांतले कॅश काडले पारे घालून ते हे फोडले हांगा हे फोडले पारे घालून आनी फुडें सायडीक एक बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेर गाडयो उखलपाचेर तेंच्यान ट्राय केलो पूण लागीं लॉक लायले ताका लागून तांकां पिशेती जालें आनी ती गाडी काडली आनी तेणी फाटल्यान सायडीक उडयली थंयसर पोस्ट ऑफिसान ते पोस्ट ऑफिस फोडपाचो प्रयत्न केलो पोस्ट ऑफिसाच्या दाराचे लॉक मोडले
आनी भितर वचून ती सेफ तिजोरी आहा ती फोडपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यांनी सगळी ती तेंच्यांनी पॅक अशी चिऱ्यांनी बांदून पॅक केल्ली आसा आनी ताका लागून तेंच्यांनी ती फोडपाचो प्रयत्न केलो पूण ती तेंच्या कडेन जाली ना. पुलिसांनी इवन हांगा सगळी पंचनामा करून फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. स्टुडंटा खातीर थिवेच्यान काम. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.